काणका डिमेलो वाड्यार स्कोडा कारीचो भिरांकूळ अपघात जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण या वाठारांतल्या एका पार्क करून दवरिल्ल्या गाडयेक धपको दिल्या उपरांत स्कोडा कार उमथली। कार चलोवप्यान घडणूक थळावयल्यान फुडऱ्यो काडल्यो। उपरांत ह्या कारीत प्रवास करपी एके बायलेन कारीन शिरकून उरिल्ली भांगराची सरपळी काडून व्हेली। तशेंच भुरग्यांची चपलां कारीन मेळ्ळ्यात। देखून अपघाताच्या वेळार गाडयेंत नेमको कोण आशिल्लो हाचेर प्रस्न उप्रासल्या। ह्या अपघाताक लागून पुराय वाठारांत कांय वरां खातीर येरादारीची कोयणी जाल्ली। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो। आतासाठी गेटार उबो आसलो न्हू, तो मागीर कितें जालें, हांगा पळयतलो हांवें ती गाडी न्हू हायवेन आसली, डायरेक्ट फाली पडली आनी आवाज येयलो वाडला। पहिली खेचर मारली तेणी खेचर मारली पहिली त्यासाठी एक गाडी आसा त्याच्या गाडी पार्क केला तेजेर मारली मागीर मागीर खबर ना म्हाका। मागीर परती आली। हय परती जाली। तुझं नाव कितें? कपीश म्हणटा। आणि कोण आणली गाडी? खबर ना ते काय खबर? 9 जावन 10 मिनटांनी एक ट्रॅप केस येयली गिरीश आद्रेकर आनी आमी कॉल दिली आमच्या कंट्रोलार। सो इमिडिएटली MRT वर आमी टर्न आउट केलो, हांगा पॉयंटार येयलो। पॉयंटार आमी इमिडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट केलें। सर्च करताना आमकां भितर एक दोन भुरग्यांचे सँडलां फायंड आउट जाल्या, पूण कोणी इंजर्ड पर्सन आमकां फायंड आउट जालें ना। आनी गाडयेन कितें केलां, दुसरे गाडयेक फाटीं सुजीक डॅश दिला आनी ती चारय टायरांनी अशी उक्ती जाली। सो रोड कंजेक्शन काय ना, लोकांक 2 व्हिलर 4 व्हिलर येवंक शकता। इंजरी अशें काय फायंड आउट जालें। कारण ड्रायव्हर आशिल्लो, ड्रायव्हर सध्या आमचे पुलीस ताका इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा। ते ड्रायव्हराक हाडून ते स्पेशल स्क्रीन घेवन ती गाडी काडटले। सो ती गाडी एक्सिडेंट जालो तेन्ना गाडी हांगाच सांडून ड्रायव्हर गेलो। गाडी हांगा सांडून ड्रायव्हर